सिल्वेस्टर अंकलाच्या घरान पॅरानॉर्मल ॲक्टिव्हिटीज जावपाक लागले. कालचो व्लॉग पळोवन तुमी डेफिनेटली आयज सेकंड पार्ट पळोवपाक येयले आसतले. हांव जाणा कालचे जे आंटी वांगडा कितें जालें जस्ट बिकॉज ऑफ ओल्ड फर्निचर कोणाच्या घरांतलो हाडलो आनी तेजी लायफ डिस्ट्रॉय जाली. तशीच सिल्वेस्टर अंकला वांगडा जावपाचें आसलें. सिल्वेस्टर अंकलाक बाबडे कांयच खबर ना तेज्या घरान कितें जावपाचें आहा पळय तें एंटायर फॅमिली काबार जावपाची आसा. तुमकां फुडें व्हरता आनी कितें जालें तें सामकें सांगता. सो तुमकां आमी सांगलेलें सिल्वेस्टर अंकलान कबड हाडली आनी ती वजन आहा म्हणून काडून भायर दवरली आनी ड्रायव्हर गाडी घेवन गेलो. ड्रायव्हर गाडी घेवन गेला तेका 200 मिटराचेर एक्सिडेंट जालो आनी ही डायड ऑन द स्पॉट. सिल्वेस्टर अंकलाच्या घरान पॅरानॉर्मल ॲक्टिव्हिटीज जावपाक लागले. नेक्स्ट डे तेका कळोन येयलें की जो ड्रायव्हर आसलो तो एक्सपायर जालो म्हणून आनी ही वॉज व्हेरी शॉक. तो सगळ्या वाड्यार लोकांक सांगूंक लागलो की आपणाक तो मरच्या पयलीं दिसोंक लागलो म्हणून. घरान भोंवता पळय तो आपणाक घरान भोंवता तो दिसोंक लागलो. आपणाक फकाणां दिसलेली म्हणून. सारकें न्हू? सारकें. आपणाक फकाणां दिसलेली. आपणाक तो घरान दिसतालो तो आपणाक फकाणां दिसताली. आपूण कितें चड कॉप पियाला काय म्हणून. पळयता जाल्यार ही पास्ट अवे. तेका दुसरे दिसा कळ्ळें जेन्ना तो शॉक. सो जालें कितें सिल्वेस्टर अंकल डिसायड करता की आतां ती कबड भितर व्हरोन दवरूंक जाय. सो भायले 2-3 मानाय घेता आनी कोणाक फ्रेंडांक घेता आनी उखलता आनी कबड काडटा आनी हाडून घरान हॉलान दवरता. खंय दवरता? हॉलान दवरता. आनी तेज्या वांगडा कितें जावपाचें आसलें दॅट इज हॉरेबल. स्कुलाचो टायम जाल्लो आसता. स्कूल धाकटे बाय तेज्या चेड्याचें चेडूं स्कुलान वयता आनी चेडो आनी चेडूं कामाक वयता. ओके. सो दनपारचो टायम जाल्लो आसता. स्कुलांतल्यान चेडूं सुटोन येवपाचें आसता. सो चेडूं तेजें नात तेजी सुट्टा आनी घरा येता दार उगडटा आनी कबड पळयता. वाव म्हणटा सच अ ब्युटिफूल कबड हाडल्या तुवें. ओके. आज्याक म्हणटा आपणाच्या अरे बेस्ट मरे न्हू. कबड उगडून पळयता वाव म्हणटा आतां म्हाजे कपडे हांव कबडीन दवरतले. ही कबड म्हाजी, ती कबड मामीची. आतां ही नेई हाडल्या ती म्हाका. आनी ते खूब खूश जाता. बेडरुमान वयता धांवन आनी बेडरुमांतले जितलेय कपडे आसा बेडरुमान तितलेय हाडटा आपणाचे आनी हाडटा आनी ते कबडीन घालता आनी ते वेट करता आपणाची माय आनी पाय केन्ना रातचो येतलो आनी तेका आपूण सांगतले आपणाक ग्रँडपान आमच्या बरो कबड हाडलेलो आहा. तेज्या वांगडा हेज्या उपरांत कितें जावपाचें आसलें दॅट इज शॉकिंग. सो जालें कितें ते जेवपाक बसता. सगळे कपडे भितर घालता ते आलमारीन घालता आनी जेवपाक बसता. जेवपाक बसोन जालें काय मागीर मातशे वगतान तेका न्हांवंक ग्रँडपा तेजो गरम उदीक दवरता न्हांवपाक आनी तें न्हांवपाक वयपाचें आसता. कबडीन वयता आनी कबडीन ते कपडे घेवपाक म्हणून वयता आपणाचे. जशी ते कबड ओपन करता पळयताले भितर एकूय कपडे आसना. ते परत ग्रँडपा कडेन वयता आपणाच्या. नाना सिल्वेस्टरा कडेन वयता. नाना म्हणटा. नाना आपणाचे रोप आपूण भितर घातलेलो आलमारीन कबडान ते आपूण तें मेळोंक ना. खंय दवरल्या तुवें? कित्याक काडलें तुवें? तूं म्हाका ती कबड दिवंक सोदिना? तेजो नाना सिल्वेस्टर म्हणटा कितें जाला गो बाय तुकाच कबड हाडल्या ती आपूण तुकाच दवर कपडे. ते म्हणटा आपूण कपडे दवरलेले ना भितर. ग्रँडपा धांवोन येता. सिल्वेस्टर धांवोन येता भायर. ओपन करून पळयता जाल्यार कपडेच ना. कपडे ना. ते बेडरुमान वयता चॅक करपाक. पळयता जाल्यार कपडे आसलेले तहे थंयच आसता. आपणाच्या बेडरुमानूच आसता. आनी ते शॉक जाता. नानाय शॉक जाता. तेंचे सिल्वेस्टरूय शॉक जाता आनी तेचे ते नातूय शॉक जाता. सामके शॉक जाता कितें काय म्हणून. आनी तो आपणाचे बायक परत सांगता काल आपणाक अशें जालें तशेंच आयज जाता. कितें जाला देव जाणा. तितल्यान सिल्वेस्टराचो व्हडलो चेडो आनी तेजी बायल येता. फर्स्ट रिएक्शन वाव म्हणटा. वॉट अ नायस अँड ब्युटिफूल कबड. खूश जाता कबड पळोवन. एंटीक न्हू म्हारग आसता एंटीक वस्त.
खुश जाता आनी फ्रेश बी जाता आनी जेवपाक बसता. सांजची 9:30 8:30 जाल्लेली आसता रातची आनी जेयता आसतना तांकां आवाज येता कोण रडटा पळय तो चेडवाचो न्हू. आनी ती अशी पळयता बाय रडटा काय म्हणून. तेंचे बाय आहा न्हू, जाल्यार बाय ना, बाय थंय सोफार बसून टीव्ही पळयता. पूण ते खंयसून आवाज येता, आख्ख्या घराक येता. स्लो येता आवाज, स्लो 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 करून तो आवाज इन्क्रीज जावंक लागता, कानार बसोंक लागता रडटा पळय तो. आनी ती पॅनीक जाता. सगळीं जाण हांगा थंय वचून पळयतात खंय आवाज येता खंय आवाज येता. आनी सडनली आवाज बंद जाता न्हू. हय. सडनली आवाज बंद जाता. तो चेडवाचो टायम जाल्लो आसता 3-9 सुमार. भुरगीं न्हिदोंक वयता न्हू, सो ताका बेडरुमार व्हरोन सोडटा आपणाच्या न्हिदपाक. आनी बेडरुमाचे भितरले दार ते चेडूं बंद करता आनी न्हिदोंक वयता. आनी माय पाय तेची भायर बसलेली आसता, भायर म्हणजे आपणाच्या रुमान बसलेली आसता. सिल्वेस्टर आपणाच्या रुमान न्हिदलो, ओके. आनी ते बाय आपणाच्या रुमान लायट बंद करता आनी अचानक भायरसून 4 व्हिलर वयता आनी तेंचें हें घर न्हू, आनी तेंच्या घरा कडल्यानूच असो टर्न आसा असो. आनी 4 व्हिलरीची हेडलायट आहा पळय ती सारकी विंडोचेर पडटा आनी त्या चेडवाक तेंच्या नाती ती कबड दिसता. ते जाप करून उठ्ठा, लायट लायता, पळयता जाल्यार कबड बेडरुमान आहा. तो शॉक जाता. केन्ना हाडून दवरली नानान आपणाच्या सिल्वेस्टरान केन्ना हाडून दवरली काय कबड बेडरुमांत. ते धांवन 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 भायर वयता. मामी 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 ही रुमान कित्याक हाडून दवरल्या कबड, आपणाक रुमान कित्याक दवरल्या, पयलींच जागो ना, म्हाजो स्टडी टेबल हांगासर उरना. ती म्हणटा आमी कबड केन्ना हालयली, कबड आमी दवरूंक ना, इतली जोड कबड आमचे कडेन हालोवंक जावची ना ती. ते म्हणटा यो आनी पळय आमच्या रुमान आहा कबड. माय पाय तेजी रुमांतल्यान भायर सरता, चेडवाच्या रुमान वचून चॅक करपाक. पळयताले कितें, कबड हॉलानूच आसता न्हू. हय. आनी अशें रेगुलर तेंच्या एवरी डे जावंक लागता रिगार्डींग दॅट कबड ओनली. फॉर एग्जाम्पल ते चेडवाच्या मदींत कपडे बेडरुमान मेळटा, ताका मदींत त्या कबडीन मेळटा, मदींत कबडीन मदींत बेडरुमान. आनी अशें जावन जावन ताका ते कबडीक हेड जाल्लो आसता, हेड सामकी हेड, ओके. आनी तेजे उपरांत एक दीस रात जाल्लेली आसता 10:30 सुमार. सिल्वेस्टर सगळीं घरान न्हिदता, घरांतली सगळीं जाणां न्हिदता. सिल्वेस्टराक जाग येता. सिल्वेस्टर मुतोंक म्हणून भायर सरता, जाल्यार हॉलान कबड आहा न्हू, मुतोंक म्हणून भायर सरता जाल्यार ताका कबडी कडेन म्हणजे कबड ओपन करून कोण उबी आहा कशी दिसता, जाणटी. कळ्ळें तुमकां न्हू, जाणटी कोण बायल दिसता कबडी कडेन. कबड ओपन करून कबडीन भितर पळयता पळय तो समजता तेजे चेड्याची बायल म्हणून. सो ते आपणाचे चेड्याच्या बायलेक उलो मारता, शिल्पा तूं गो. आवाज येना, रिटर्न जाब येना म्हणून तो मातसो फुडें वचून पळयता जाल्यार ती जाणटी दिसता, ज्या जाणटेगेरसून ती कबड हाडल्या पळय ती न्हू. आनी ताका जाप करून शॉक येता आनी तो डम्म करून सकयल पडटा आनी थंयच बेहोशूच जाता, थंयच जमनीरूच. दुसरे दिसा सकाळी फुडें जेन्ना चेडो उठ्ठा जाल्यार बापूय थंय जमनीर पडलेलो आसा. सिल्वेस्टराक उठयता, ताका उदीक मारता आनी सिल्वेस्टर सांगता आपणाक ती फुडल्या घरांतली जाणटी दिसती पडली दारा कडेन कबडी कडेन. म्हणटा तुका कितें सोपणान बिश्टें सोपण बीन पडलां आसलेलें. आनी अशें करून तो दीस थंयच हें जाता. सगळीं आपणाच्या स्कुलाक वयता, कामाक वयता आनी सिल्वेस्टर घराक भायर लॉक मारता आनी नण्णी काडपाक म्हणून कोणागेर वयता न्हू. सिल्वेस्टर आमचो जाणटो, चडूय जाणटो ना, चडूय यंगूय ना. तो लोकांच्या घराचें शिवपाचें काम करता, नळ्यांचें, मागीर नण्णी काडप, कोणाचे नाल्ल पाडप, तसलें रेगुलर. तो घराक लॉक मारता सकाळी फुडें आनी भायर सरता. आनी दनपारां जेवपाच्या टायमार घरा येता. कित्याक चेडूं येवपाचें आहा न्हू, नात येवपाची आसा स्कूल सुटोन. दारू बंद करता आनी हॉलान पयली नजर वयता कबडीचेर, जाल्यार कबडूच ना हॉलांत कबडूच आसना. ताका कबड
सिल्वेस्टराच्या रुमान दिसता, तो भितर वयताले सिल्वेस्टराक रुमान दिसता, तो भियाता आनी धांवन धांवन किचो मारून मारून भायर येता, रोडार येवन उबो रावता, लोकांक एकठांय करता, आमच्या घरान भुताडकी जाता आनी तेज्या वांगडा 2-3 जाण घरान येवन पळयता जाल्यार कबड हॉलानूच अशें. तशें जाता म्हणून तेका थंयसरलो नेबर कोण सांगता की अमको बाबा आसा, त्या बाबाक आमी हाडया आनी तो सगळें सारकें करतलो तुमचें. तो बाबा हाडटा आनी कितें करता, पण कांयच जायना. तेका अशें दिसता की सगळें सारकें जालें म्हणून हॅपी. पण जेन्ना रात जाता सिल्वेस्टराची नात आसता पळय धाकटें, तें वचोन कबडीन बसता न्हू गो, होय. आनी कबडीनूच न्हिदता. अशें धाकटें भुरगें न्हू तें, कबडीचें दार उगडटा, कबडीनूच न्हिदता. आनी एवरी डे म्हणजे अशें करून 10 दीस जाता. ते चेडूं बेडरुमान न्हिदना, वचोन कबडीनूच न्हिदता. कबडीन न्हिदता आनी पिशें जाता. स्लो मेंटल जाता. कांय उलयना मामी डॅडी कडेन, कांय खायना, कांय पियाना न्हू. होय. ते सारकें जाम जाता, वीक जाता. तेका हॉस्पिटलान एडमीट करता. डॉक्टर तेका चॅक करता. डॉक्टर सांगता तेजे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आसा. ओके, मेंटल हॉस्पिटलान व्हरता तेका. मेंटल हॉस्पिटलान तेका डॉक्टर सांगता तेजे सगळे रिपोर्ट सगळे सारके आहा, फक्त विकनस आसा म्हणून. आनी अशें करून तेजे लायफ टोटली चेंज जाता. माय तेजी काम सोडून चेडवा वांगडा हॉस्पिटलान, परत घरा, परत हॉस्पिटलान, कबड हाडलेल्याक प्रॉब्लमा. आनी एक दीस जेन्ना स्कुलाकसून जेन्ना ते धाकटे चेडूं घरा येता आनी सिल्वेस्टर आनी ते दोगांय जेवन बीन आड पडटली म्हणून बेडरुमान वयता सिल्वेस्टर, आनी 1-2 वरां उपरांत तेजी झेम उगडटा जाल्यार भायर येवन पळयता जाल्यार सिल्वेस्टराची नात कबडीन मेल्लेले आसता न्हू गो. होय. मेल्लेले आसता म्हणजे ते डेड, टोटली डेड. आतां पुलीस आपयता, डॉक्टर आपयता, पोस्टमॉर्टम जाता जाल्यार तेचेर कळोन येता की चेडवाक हार्ट अटॅक येयला. कोणी मारूंक ना, हार्ट अटॅक येयला. हे पोराक हार्ट अटॅक कसो येवं शकता? एक कॉमन सेन्स न्हू. कितें जालें काय अशें की तेका ह्या ल्हान भुरग्याक हार्ट अटॅक येयलो? सामकें न्हू. हांव जाल्यार शॉक जालो हार्ट अटॅक म्हटल्यार काय. घरान तेंच्या एनवायरमेंट चेंज जाता, सगळं वातावरण चेंज जाता. आनी नेक्स्ट टार्गेट आसता सिल्वेस्टराच्या चेड्याची बायल. सिल्वेस्टराच्या चेड्याचे बायलेचें नांव नितू. नितूचें कितें जाता तें तुमकां सांगूं शकना. एक दीस कितें जाता, थोडे दीस जाले, 4-5 दीस जाले, 6-7 दीस जाले अशें तेंच्या घरान सायलेंट सगळे. चेडूं ना, एक्सपायर जाले, खूब टेन्शनान आसता. पण तेंकां मागीर कितें जाता, फुड्यान तेंकां चेडूं चलता तें दिसोंक लागता. होय. तेंचेच चेडूं तेंच्या वांगडा उलयता तें दिसोंक लागता. टेबलार जेवपाक बसला जाल्यार मदींच ते जेयता कशें दिसता, रियल सारकें अशें तोंडा फुडल्यान. आनी ती तेंकांच दिसना, तिगांयकूय दिसता. सिल्वेस्टराक, तेज्या चेड्याक आनी तेजे बायलेकूय, तिगांयकूय दिसता. चलता तें दिसता, मदींच बेडरुमांतल्यान येता तें दिसता, मुतांक वयताना रातचें तेंकां अशेंच दिसता कबडी भायर बसला पळय तें. आनी तेंकां कळटा की ती कबड सारकी ना म्हणून. फादराक आपयता, फादर म्हणटा, फादर आपणाचें प्रेयर करता, होली वॉटर मारता, सगळें घरान सारकें जाता थोड्या दिसांक. मागीर परत तेंकां तेच प्रॉब्लम जाता. तशेंच प्रॉब्लम जाता, कितें दिसोंक लागता, ट्यूबलायटी फुटोंक लागता, घरांतल्यो टीव्हीयो डॅमेज जावंक लागता. अशें करून सिल्वेस्टराची चेड्याची बायल आसा पळय नितू, तें पिशें जाता, मेंटल जाता. तेका मेंटल हॉस्पिटलान घालचो पडटा. आनी फायनली एक असो फादर येता. तो फादर तेंकां सांगता ह्या कबडी खातीरूच जाला, हेच्या कबडीचें कितें तरी तुमकां करचें पडटलें म्हणून. आनी फाटीं फुडें चिंतीत नासतना सिल्वेस्टर आनी तेजो चेडो मनाय घेता आनी कबड हाडून भायर हॉलान दवरता, म्हणजे भायर रोडार दवरता गार्डनान. आनी पेट्रोल घालता न्हू. होय. पेट्रोल घालता आनी उजो पेटयता. सांजची 7 जालेली आसता.
उजो पेटयता आनी उजो पेट्टा 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 ओके उजो पेट्टा कबडी उजो पेट्टा उजो पेटयता आनी ते घरान वयतात. दुसरे दिसा सकाळी उठून पळयता जाल्यार कबड आसली तरी थंयच आसता. कबडीक कांयच जायना, कांयच जायना. शेवट मागीर तांकां कोणी सांगलें की ही कबड आमी चर्चीन व्हरची म्हणून. ओके चर्चीन व्हरची नाल्यार खंय तरी व्हरून डंप करची, कितें तरी करची. जाल्यार सिल्वेस्टर ती कितें करता, रिक्षेन घालता आनी कबड व्हरता आनी पयस खंयच्या एका जंगलान ताका पयलीं होली वॉटर मारता आनी कितें कितें मारता आनी ती परत जळयता. ओके परत जळयता आनी तेज्या उपरांत घरा कडेन येता. घरा कडेन येवन पळयता जाल्यार कबड आसली तरी परत त्या घरानूच आसता. आतां कितें करूं कितें करूं कितें करूं अशें तेंचें चिंतप जाता. चिंतप जाता जाल्यार सेम थींग जेन्ना सिल्वेस्टर आपणाचो चेडो आनी सिल्वेस्टराचो चेडो आहा तेज्या बायलेक डिस्चार्ज करून घरा घेवन येता. कबड पळयता भायर तोंडा फुडल्यान आनी ती आबूज जाता आनी सिल्वेस्टराची बायल किचो मारूंक लागता व्हडल्यान. तें मातशें तकलेन सारकें ना न्हू, किचो मारूंक लागता व्हडल्यान किचो मारूंक लागता आनी नाकांतल्यान बीन सगळें रगत, कानांतल्यान रगत सगळें. परत ताका एम्ब्युलन्सीन घालून परत हॉस्पिटलान व्हरचो पडटा न्हू. होय मागीर तांकां अशें कोणें सांगलें की कारवार एक फादर आसा म्हणून. ओके आनी ते रिट्रीट कितें तरी सांगलें. थंय वचून कॉन्टेक्ट कर, त्या फादराक घेवन येता आनी फादर बरें प्रेयर करून 2-3 वरांचें कितें कितें करून ते कबडीन कितें आसलें तें हें करता आनी तांकां सांगता ते कबड खंय तरी व्हरून डंप कर अशा जाग्यार, की ते खंयच्या तरी जाग्यार सांगता थंय व्हरून तो डंप करता ही कबड. आनी जस्ट बिकॉज ऑफ वन कबड ती ग्रॅनी आंटी ती एक्सपायर जाली, तेंचें चेडूं एक्सपायर जाली, तेजी माय पिशी जाली आनी सगळी फॅमिली डिस्ट्रॉय जाली जस्ट बिकॉज ऑफ वन कबड. जस्ट इमॅजिन गायज त्या कबडीन कितल्या जाणांचो हेज्या पयलीं जीव घेतला आसतलो. हे तरी आमकां खबर आहा. हे तरी आमकां खबर आसा. हेज्या पयलीं ते कबडीन खंय खंय कितें केलां आसतलें सांगूं येना. आनी वर्साची ती कबड. मेन गजाल गायज, ज्या जाग्यार ती कबड डंप केल्या खंय दवरल्या तो जागो म्हाका खबर आसा. आय नो, हांव जाणा खंय आहा तें, पण म्हाका तेंच्यांनी सांगलां की सांगू नाका म्हणून कोणाक. ओके सो बाय चान्स खंय दवरल्या थंयसरल्यान उखलून हाडली आनी बेश्टी लायफ पिड्यार केली जाल्यार जालें मागीर. थोडे आसता देडशाणे, थोडे आसता न्हू, एक्सपेरिमेंट करूंक. जावूं येना न्हू, कितेंय करूं शकता. आयज काल तुमकां खबर आसा लायफ कशी आहा ती, सारकें न्हू. आयचो व्लॉग पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज, गोस्ट, स्पिरिट्स डू एक्झिस्ट आनी हे खूब जाणांच्या लायफान लोकांनी एक्सपिरियन्स केला. अशीच तुमकां हांवें एक वॉयस नोट घातलेली एका बायलेची. तेज्या वांगडा एक हॉरर इन्सिडेंट जाल्लो आसा हॉन्सलो. आयकलां आसतली न्हू तुमी. पयरची व्हिडिओ पळयात तुमकांय कळटली कितें उलोवंक सोदता पळय तें हांव. तेज्या बद्दल तुमकां हांवें सांगलेलें खूब कॉमेंट मारा म्हणून. तो कॉमेंट जितले हांवें सांगलां तितले कंप्लीट जातले काय हांव डेफिनेटली ती व्हिडिओ घालतलो. आनी तुमी तर चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार लायक शेअर करपाक विसरो नाका, सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी हेजे फुडें तुमकां स्टोरीज जाय जाल्यार कॉमेंट करून सांगा म्हाका. आनी आयज तुमी कितें शिकले तेंय सांगा. चला हांव मेळटा तुमकां नवे व्हिडिओ. बाय बाय. बाय बाय.